जिणेत एक निश्चित ध्येय थारावन ताचे खातीर सतत वावुरपी यशस्वी जातात। दर एका विद्यार्थ्यान आपले निमणे ध्येय त्याच निर्धारान आनी जिद्दीन साध्य करचे। मोबायल फोन फक्त मनरिजवणे खातीर न्हय तर तंत्रज्ञान गिन्यान वाडोवप आनी अभ्यासा खातीर वापरपाक जाय। तशेंच निमणे ध्येय साध्य करपा खातीर शारिरीक फिटनेसा वांगडाच मानसीक फिटनेस लेगीत तितलेच म्हत्वाचे आनी विद्यार्थ्यांनी नेमान योग आनी व्यायाम करचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें। सांखळे जाल्ले एका कार्यावळीत ते उलयताले। आपण लिमिटेशन्स खंयच ना म्हणजे कमीत हांव ताका चडांत चड कितें शिकूंक शकतले आमी पयलीं तें आतां डिसायड करपाक जाय, आतां ठरोवपाक जाय आनी तें जर ठरयलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता की तुमी अशा उच्च पदाचेर पावपा खातीर चड उशीर लागचो ना। आपूण प्रयत्न करप गरजेचें आसा आनी ताकाच लागून आपली फिजिकल फिटनेस आपली मेंटल फिटनेस ह्यो दोनूय तितक्योच गरजेच्यो आसा। हांवें फिजिकल फिटनेस आनी मेंटल फिटनेस एकाच खातीर म्हणटा। आमी जर फिजिकल फिटनेस आनी मेंटल फिटनेस जर दवरली ना जाल्यार आमी हो टार्गेट अचीव करपाक पावचे ना। तो जर टार्गेट अचीव करतले आसत जाल्यार आपली फिटनेस ही चड म्हत्वाची आसा आनी ताका लागून सातत्यान म्हणजे नियमीतपणे जाका आमी म्हणटा रेग्युलर एक्सरसाइज योगा आनी रेग्युलर आपल्या ब्रेनाकूय बी तितकोच एक्सरसाइज दिवचो पडटा। मोबायल फक्त ब्रेनाक एक्सरसाइज दिवंक शकना। बऱ्याच जाणांक दिसता आमी रिल्स पळयत रावली म्हणजे आमी खूब कितें शिकतली म्हणून। अरे मोबायल जो आसा हेची तुमकां इनोव्हेशन टेक्नॉलॉजी ह्या जगांतले हे नवीन नवीन शिकपा खातीर आसा, फक्त रिल्स पळोवपा खातीर न्ही।